खुर्साचे कुर्बेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मोरये कुर्पेन भरले, सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवा केल्या बडव्या म्हज्या राखण्या, सर्गीचे दायेन म्हाका दिलां तुजे तबेन. म्हजी मोत उजवाडाय, म्हाका राख सांबाळ आनी सलय. आमेन. सासनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकून दी. समाधानान ते विशेव घेवन दीत. आमेन. भाग्यवन खुर्साचे कुर्बेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सोम्याच्या बोडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुर्पेन भरले, सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आपले सोम्याची साकर तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मोरये कुर्पेन भरले, सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. नमान मोरये कुर्पेन भरले, सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये, आमा पासत विनंती कर, क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर. प्रार्थुया. हे सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतिल्लें आमी जाणा जाल्या. ताच्या कश्टां आनी कुर्सा वरवीं जिवनपणाच्या आनंदाक आमी पावोशें तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन.
देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या, सर्गीचे दयेन म्हाका दिला तुजे तबेन. म्हजी मोत उजवाडाय, म्हाका राग, सांबाळ आनी चलय. आमेन. सस्नसो विशेव दी तांकां ए सोम्या, आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांको दी. समाधानान ते विशेव घेवन दीत. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा काकुळट आमची कर, बागेवोन कुर्सा आमची काकुळट कर. मोरयेच्या दुलोबी काळजा जा तूं आमचो भरवोसो, बागेवोन जुजे आमा पासोत विनाती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. बागेवोन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मनांतली, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. सकाळींची पेटोवणी. ए जेजूच्या दैवीक काळजा, आयचे दिसाची सर्व म्हजी मागणी, कामां आनी कश्ट आमच्या पातकाच्या फारीकपणा पासत आनी आल्तारीच्या भोव पवित्र सक्रामेंतान तुवें तुकाच कळनासतना भेटोवच्या सुमेस्त इराद्या पासत बागेवोन हांव मोरयेच्या कातावीन काळजा मोरिफात हांव तुका भेटयतां. प्रत्येक जावन मागण्याचे आपोस्तलदीच्या इराद्या पासत आनी पापा साहेबान ह्या म्हयन्याक दाखोवन दिल्ल्या इराद्या पासत हे सर्व हांव तुका भेटयतां. सर्व तुजे पासत ए जेजूच्या भोव पवित्र काळजा, ए जेजूच्या देव काळजा, तुजें राज येवं. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यांक आनी बऱ्या करण्याक मेळची सर्व शिक्षा माफी सोडूंक हांव कुशी व्हरतां. सोम्या जेजू, तुज्या भोव पवित्र दैवीक काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोव बगेवोन पापा साहेबाक, जातू ताका बुजवाड, घटाय आनी बुजावण. आमेन. म्हज्या देवा, म्हज्या देवा, म्हज्या साहेबा, हांव तुज्या पांयांक पडटां. हांव तुका अर्गां दितां, अंतस्करणी नमस्कार करतां. व्हड तुजो उपकार मानतां, कित्याक तुवें म्हाका रोसलोय म्हूण, नीज क्रिस्तांव केलोय म्हूण, आज पर्यंत सांबाळलोय म्हूण. जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सायबा. म्हजो आत्मो, म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंतना, म्हजे सोबद, म्हजे आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनाक, म्हज्या पातकाच्या फारीकपणाक, म्हज्या जेजू, तुज्या कुर्साच्या कश्टाच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत बक्षी म्हजी सुमेस्त पातकां, म्हजी पातक्याची काकुळट कर. देवा पवित्र आत्म्या, दी सायबा तुजी कृपा आयचे दिसा पातकान हांवें पडना जावच्याक तुजे उपादेश सांबाळून, म्हजे कायदे पाळून म्हजी पातक्याची काकुळट कर. म्हाका पातक्याक बक्षी. आमेन. भावार्थाचे विधान. सर्वेस्परा देवा, तूं एकच देव आनी एका देवातय ते एक जण, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो म्हूण हांव तिरसत मानतां. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातकां खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानतां. ही सतां आनी कॅथोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सर्व सतां हांव सत मानतां आनी उसारतां. कित्याक तूं सासणीक सत आनी जाणवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यान. तूं फटयनाय वा फटवून पडनाय,
ह्या बावडतान जिवंक आनी मरोंक हांव कशी व्हरतां. आमेन. परमेशाचे विधान. सर्वेस्परा देवा, तुजे कृपेन सरू म्हज्या पातकांचें बोगसाणें आनी हे जिणये उपरांत सासणीक सूख जोडटलो म्हूण हांव बरो बसतां. कित्याक तूं सर्व पदवेदार, विश्वासी, दयाळ आनी काकुळदार, आनी तुवें तें बसयलां. ह्या बरवश्यान जिवंक आनी मरोंक हांव कशी व्हरतां. आमेन. मोगाचे विधान. सर्वेस्परा देवा, सर्व वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्यासो हांव मोग करतां. कित्याक तूं वर्तो, अपरिमीत आनी सर्व बरो आनी सर्व मोग तुका फावो. ह्या मोगान जिवंक आनी मरोंक हांव कशी व्हरतां. आमेन. तुकीचे विधान. म्हज्या देवा, सगळ्या म्हज्या काळजान सर्व म्हज्या पातकांची हांव दूख धरतां आनी तीं कांटाळटां. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर्व वस्तू प्रास चड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो. देखून तुजी कृपेचे आदारान आनी मुखार पातक करिना म्हूण आनी पातकाचे समये सुकयता म्हूण तीर निचेव करता. आमेन. हांव पातकी. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच अवकार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोम्याचे मागणे. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशेंच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. पडव्याचो नमान. नमान मरये कृपेन भरिल्ले, सोमी तुजे संगता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक, महिमा आत्म्याचे सक्तीन काळजाचे भक्तीन एकवटीत मौनान बापा समल्या हांगा जेजू सांगाता. देवकर
garga hoglap chiniyeche badlap magona zailya sumya ban payam ka amar jivita yatrikami poinarasa Sırgi bandra devşi samkata Jesun dille mai me tapkai bandu dimun Papa burboshana smarta Atmece saktin kalsace bhaktere kotit mona Papa zamlya vanta Jesu sangata Dev garga hoglap chiniyeche badlap magona zailya Sumya van payam ka amar jivita मिसा चिंतेचा वाहे पुरी आसात अर्घा जावन मिसेसा ताच्या दव्या जल्मा दिसा ऑल्विन मायक्लस रादो एल्मा नोरोना ताच्या दव्या जल्मा दिसा लिली नोरोना सॅम जोनाथन डिसोजा ताच्या जल्मा दिसा केतन रश्मी तांच्या नव्या लग्न संदर्भ वार्षिक संदर्भार मीस दितात डॉल्फी मस्करनस जसिंता आणि कुटुंब विलियम आयरिन अर्गांजा मीस दिता तशेंच प्रिन्स्टन डिसोजा बऱ्या भलायके पासत रोहन फर्नांदेस आणि कुटुंब प्रत्येक इर्द पासत राकेल अवेन रोड्रिगस तशेंच रिचर्ड स्टॅनला डी अल्मेडा मौरिस फर्नांडिस हाच्या आत्म्या मीस दिता लीना फर्नांडिस आणि कुटुंब जेराल्ड वॉस हाच्या आत्म्याक एनेट वॉस इग्नेशियस आणि जुलियाना डिकोजा हांच्या आत्म्याक फिलोमिना फर्नांडिस फ्रांसिस लिओ डि सिल्वा हाच्या आत्म्याक आल्फ्रेड डि सिल्वा सिसिलिया मिनेजस हिच्या आत्म्याक तिची भुरगीं कुटुंबांसरल्या सर आत्म्याक रोजी डेसा प्रवीण रस्किना हाच्या आत्म्याक लॉरेन्स रोड्रिगस आणि कुटुंब बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सवय आसो मोगाच्या भावांनो आणि बहिणो आज पवित्र सभा भाग्यवंत मिंगेल गाब्रिएल आणि राफाएल या महादेवदूतांची परब आचरण करता हे महादेवदूत देवाच्या हुजीरासून ताची स्तुती करतात मात्र नाही जेन्ना तांकां देव कसलोय वावर दिता कसलोय संदेश मनशाक पावीत करूंक देव तांकां नेमता तेन्ना ते खालतेपणान देवाचो वो वावर ते संपूर्ण रितीन करतात आज आमी तांचे परब आचरण करता आसतना आमच्या जिवितांत जे कितें देवान आमकां आदेश दिला कसलो वावर ताणें आमकां दिला तो वावर आमी भगवंतपणी करूंक आनी देवाचे दूत ह्या संवसारांत जावन सदांच बरेपण प्रगट करूंक आमी वावरूंक जाय म्हूण आमी समजूंक जाय ह्या खातीर ह्या पवित्र मिस्ताच्या बलिदाना वेळार आमी मागया ह्या पवित्र रितीन फावो बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत होमचो अपराध व्हड अपराध ह्या पासून भगवंत सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन Sumya kakultkar Sumya kakultkar Krista kakultkar
Somia kakultkar, Somia kakultkar. महिमा देवाकून सर्गी आणि शांती ताच्या ईसा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सत्पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवदूतांचे आणि मनशांचे मनी अर्पण तुवें संपूर्ण मंडळीन थारायलाय तर सरगार सदांच तुझे मुखार तुझी सेवा करतात ते तुझे दूत या संवसारांत आमचे जिवीत राखो म्हूण आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. उगडपण पुस्तकांतलें वाचप. सरकार एक झूज सुरू जालें. दानियल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. हांव पळयत आसतना शिवासनां एका जाग्यार दवरलीं आनी एक जाणटो आपल्या आसनार बसलो. तांची वस्त्रां हिमापरी धोवी आनी ताचे तकलेचे केस कापसा सारके नितळ. तांचे शिवासन एका उज्याच्या आकट्या परी आनी तांची चक्रां जळत्या उज्या परी. ताचे मुखार तावन एक उज्याची न्हंय व्हाळटाली आनी हजाराचे हजार ताची सेवा करतले आनी 10,000 पवटी 10,000 ताचे मुखार आसले. न्यायसभेन बसका घेतली आनी पुस्तकां उगडलीं. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका दिली पदवी महिमा आनी रायपण. सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतलीं. ताची पदवी ससनाची पदवी ती केदींच सोमची ना
आनी ताचे राजवट केसो केदींच नास जावचो ना. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. तुज्या दुतां मुखार तुजें कीर्तन गायता. तुज्या दुतां मुखार तुजें कीर्तन गायता. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां सर्वेस्परा, कित्याक हांवें उसारलें प्रार्थन तुवें आयकून घेतलें. तुज्या दुतां मुखार तुजें कीर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साश्टांग नमस्कार करता. तुज्या दुतां मुखार तुजें कीर्तन गायता. तूं बरो आनी विश्वासी देखून तुज्या नांवाची स्तुती गाता. वय सक्तां प्रास वर्तें तुजें नांव, त्या नांवावन वर्तें तुजें उतर. तुका उलो मारल्या वेळार तुवें म्हाका कान दिलय. म्हजें काळीज घट करून म्हाका धैर्यान भरलोय. तुज्या दुतां मुखार तुजें कीर्तन गायता. तुज्या तोंडांतलीं उतरां आयकून सर्वेस्परा संवसारांतले राजा तुका दिनवसतले. सर्वेस्पराची महिमा कितली वर्ती अशें म्हणून सर्वेस्पराच्या वाटां विशीं वाकाणटले. तुज्या दुतां मुखार सर्वेस्परा तुजें कीर्तन गायता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ताच्या दळबरानो ताची कुशी जारी करतल्या सेवकानो सर्वेस्पराक बंदिया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सांजुवां परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी आपणास श्री येतेल्या नातनायलाक पळयोन जेजून म्हणलें, पळया एक कोरो इस्रायलकार, हाजे तें कसलेंच कपट ना. नातनायलान जेजूक विचारलें, तुका कशी म्हजी वळख? जेजून ताका जाप दीन म्हणलें, फिलिप्पान तुका आपोवचे आदीं अंजुराच्या रुखा मळी तूं आसतना हांवें तुका पळयलो. नातनायल ताका जाप दीन म्हणालो, मेस्त्री, तूं देवाचो पूत. जेजून ताका म्हणलें, अंजुराच्या रुखा मळांत हांवें तुका पळयलो म्हूण हांवें म्हणलें देखून तूं सतमंताय? हाचे प्रास वर्तीं घडिता तूं देखतलोय. आनी उपरांत तो म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशा पुताचेर देवाचे दूत सडलेले देंवलेले तुमी देखतल्यात. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आंज बडवे म्हळ्यार खो. आंज बडवे देवाच्या हुजीर रावून ताची स्तुती करची. देवाच्या हुजीर रावून होजान्ना जयचे ऐकार घालचे देवाचे दूत ते जावन आसात आनी तांची परब आज आमी आचरण करता. ते मनशां बरी आत्मो आनी कूड न्हय बगार ते फकत आत्मो वा स्पिरीट मात्र जावन आसात. भाग्यवंत ग्रेगोर वर्तो म्हणटा, आंज बडवे म्हळ्यार तांच्या स्वभावाच्या की तांचे वावराक तें नांव तांकां फावो जाता. हे आंज बडवे म्हणलें नांव तांच्या स्वभावाक न्हय, प्रकार देवान तांकां दिवच्या त्या वावराक वा तांणी दिवच्या त्या सेवेक हे आंज बडवे म्हणलें नांव तें सरी जाता. तांकां बडवो म्हणून आपोवचे ते देवाचे दूत आनी संदेशगार देखून. देव आपणाच्या बडव्यांक दूत जावन तो धाडटा मनशांक
तसो संदेश पासारूंक आनी त्या देखून ह्या बडव्यांक आमी देवाचे दूत म्हणटा कोण ल्हान संदेश हाडटा कोण सादारण संदेश हाडटा तांकां बडवे म्हणटात आनी कोण वर्तो संदेश घेवन येता तांकां महाबडवे वा महादूत म्हणून पवित्र सभा पळयता आमी थोड्यांची नांवां पवित्र पुस्तकांत आयकता पूण हांचो संख्यो हजार आनी हजार जावन आसा ते आमी आयच्या वंजलांत ती आमी आयकले हजार आनी हजार संख्यान हे बडवे वा देवाचे दूत देवा वजीर रावून गायन करतात आनी हातूंत ह्या हजार आनी हजार देवदूत वा आंज बडव्यां पैकी महादूत हांची तेगांची नांवां आमकां कळीत आसात ते जावन आसात भगवंत मिंगेल गाब्रिएल आनी राफाएल हे महादूत हांची परब आमी आज आचरण करता भगवंत मिंगेल म्हळ्यार कितें देवा सारको म्हणलो अर्थ जाता देवाचो तो एक झुजारी देवा सारको ताचें बोळ ताचें न्हय ताचें बोळ बळवंत देवतावन येता आनी हो महादूत खोटेपणा विरोध सैताना विरोध झूज म्हणटा कोण देवा विरोध येता कोण खोटेपण घेवन येता ताचे विरोध झुजचें जावन आसा काम भाग्यवंत मिंगेलीचें देखून आमी ताका पिंतरायतना आसतना तो एक बली घेवन देवसराचें मस्तक चेंसचें तें पिंतूर आमी भाग्यवंत मिंगेलीचें पळयता दुसऱ्यान जावन आसा भाग्यवंत गाब्रिएल गाब्रिएल म्हळ्यार देवाची सकत ताणें बरी खबर मोरयेक हाडली मोरयेक देवाचो पूत मनीस जाता म्हणले ती बरी खबर ती मोरयेक ताणें हाडली आनी मोरयेक मात हाडलेली सगळ्या मनशा कुळाक हे देवाची बरी खबर भाग्यवंत गाब्रिएलान महादूतान ती संवसाराक आमा मनशांक पावीत केली हाचें वर्तें काम तें जावन आसलें आनी तें काम ताणें परिपूर्णतरान केलें आनी तिसऱ्यान जावन आसा भाग्यवंत राफाएल म्हळ्यार देवाचें वखात पोरण्या तेस्तामेंतांत आमी आयकता की तो बी ताचे दोळे आपडटा आनी ताका दिश्ट तो फाटी दिता ताच्या कुर्डेपणांतावन उपजाल्लो तो काळोख तो निवारता आनी अशें आपूण देवाची सकत देवाचें वखात वा आय एम द रेमेडी ऑफ गॉड म्हणलें तो दाखोवन दिता तर म्हाका भावना आनी भयणीनो आज आमी ह्या महादेवदूतांची परब आचरण करता आसतना आमच्या जिविताक कितें लिसांव आमी शिकचें भाग्यवंत मिंगेले मारिफात आमी शिकोवंक जाय की आमी सैताना विरोध खोटेपणा विरोध आमी झुजोवंक जाय जे कितें देवा विरोध आसा जे कितें देवाचें बोळ नाश करूंक प्रयत्न करता देवाचें बोळ देवाचो अधिकार कोण मानून घेना असल्या सक्ते विरोध झुजचें काम देवान आमकां दिलां आनी हाका भाग्यवंत मिंगेल खंडीत जावन आमकां कुमोग करता म्हणल्यार आमी समजूंक जाय आनी आमी देवाचे दूत ह्या संवसारांत बळवंत जावंक जाय ह्या सर्व खोटेपणा विरोध आमी झुजोवंक जाय दुसऱ्यान गाब्रिएल आमकां शिकयता की देवाच्या ताळ्याक आमी कान दिवंक जाय देवाची बरी खबर आमी आयकूंक जाय गाब्रिएल देवाची बरी खबर ह्या संवसाराक घेवन आयलो देवाचो पूत मनीस जावंचेर आसा म्हणून असली बरी खबर आमी आयकुचें तसलें जावंक जाय असली बरी खबर आमी हेरांक दिवचें तसलें जावंक जाय आनी तिसऱ्यान राफाएल देवदूत आमकां शिकयता की आमी देवाचें वखात जावंक जाय पयल्या सुवातेर आमी देवतावन
आमच्या क्रिस्ती जिविताक जायशे वखात आमी घेवंक जाय. देव म्हजो धनी, देव म्हजो दोतोर, देव ताच्या पुता जेजू मरिफात म्हाका म्हज्या कुडीक तशें आत्म्याक बरी भलायकी दिता म्हणल्यार हांवें समजून घेवंक जाय आनी ताचे सरशी हांवें येवंक जाय. आनी अशें हांवें क्रिस्ती जिवितांत भलायकेवन जावन जियोवन हेरांतय ही भलायकी हांवें वांटून घेवंक जाय. आनी तेन्ना खंडीत जावन आमी भगवंत राफायला बरी देवाची सकत जावन पावतले हांव ह्या संवसारांत. तर मगाच्या भावना आनी भयणो, ह्या तेगा महादेवदूताची परब आमी आचरण करता आसतना आमी देवा सारके जावंक, देवाचे दूत जावंक, सदांच बरेपण वांटून घेवन जियोंक आनी क्रिस्ताक ताच्या पुताक ह्या संवसारांत साक्षी जावन जियोंक आमी वावरूंक जाय. आनी ह्या खातीर ह्या सर्व वावराक जायची कृपा ह्या मिस्ताच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. बापाडून आयल्या तुझ्या पाया तळी, नितळ जावच्या आकाशे आमची काळजां मेळी. के मागता तुझे लागी पातकी उपकार सबार केल्याय तुवें देवून आमकां जिवीत नवें भेटयता वाज जीवन आमचें उंड्या वयना सोवें. म्हज्या मगाळ भाव भयणो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदविदा देव पाबंत तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्र विचार सर्वेस्पर मानून घेव. महिमेवन देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, हो वाकरनेचो यज्ञ आमी तुका समर्पितांव. देवदूतांच्या मन्यारपणान तुजे मुखार तो पावूं आनी तांच्या आदारान आमच्या जिविताची भेटवणी परमळीत दुपा बरी तुजे मुखार सदां सोडूं आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवाय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्वकालीन सर्वतय जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या विश्वासी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वाखणतना तुजीच महिमा आमी वाखणतांव, कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रचणाराक आमी मान दितांव. तांकां जर इतलो मान फावो, कितलो अदीक तूं वर्तो आनी वंदन फावो आसलेलो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुज्या महिमेवंत संतोसा वयर सर्गार हिशोब नासलेलो देवदूतांचो दळबार तांच्या संगता तुका प्रणिपात करून आमी संतोषान तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावन ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड.
तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जवान जतस ताणे काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळे तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आणि ससनी करचे हे रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आणि सुमेस्त मनशां पासोत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात. Bavarta so gut purgatoria. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पोळावरवी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या चढवणदारा आमची चढवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो वंडो आणि ही सर्वनेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आणि जेजूची कूड आनी रगा सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकीय वर्गां बराबर तिका प्रतिभगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर. तांकां तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आमकार मोरये देवाचे माये संगती बगेवन झुजे तिचो पती बगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगत तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घेवन मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज्य कायम, तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दयाकुने जिवितां सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बागणे आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांतीन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. माया मोग गुर्तू जावन एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी.
पळया ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. मदल्या कोणाक दान लागल्या आत्मो आमचो सुको जावं गेला. आमचे मदल्या कोणाक दान लागल्या आत्मो आमचो सुको जावं गेला. आमचो आत्मो तानेला देवाक तानेला. आमचे काळीज त्रेकता देवाक अत्रेकता. शीतळ उदक व्हांवता घोसघोश्या कान बागोवच्या नवो जीव दिवच्या. शीतळ उदक व्हांवता घोसघोश्या कान बागोवच्या नवो जीव दिवच्या. आमचो आत्मो तानेला देवाक तानेला. आमचे काळीज त्रेकता देवाक अत्रेकता. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा सर्गींचो उंडो आमी घेतला. ह्या उंड्याचे गटायेन सर्गींच्या मार्गार आमी तिरायेन फुडें वचूंक तुजे दूत आमकां जतनायेन राखो म्हूण आमी विश्वासान तुजे लागीं मागतांव. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशीर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो.
परिमिता सोकोरो दिनवासोया सोम्याक सर्वै खाळी वाकडून गव्याता कसां सकाळी ताणे सर्गानी प्रीतम रचलेली ताका जावं महिमा सदां काळी सोम्याक दिन वासुया तो बरो सोम्याक दिन वासुया तो बरो सोम्याक दिन वासुया तो बरो मोगा परिमिता सोकोरो मोगाळ पुत्रा सोमे आमकां बरे आशिर्वाद दिवं आमकां Pagyan kursaचे करवेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुत्राचे आनी पवित्र रक्ताचे नांवी आमेन.